Pratima, what you would like to tell about law and order situation in Goa? Law and order. Law and order, if you are asking me, I would like to say it is totally collapsed. Law and order म्हणटा ते मिनींग कितें तें आयज म्हाका दिसता होम मिनिस्टर जो आसा प्रमोद सावंत ताका विचारपाची गरज आसा. डज ही नो द मिनींग ऑफ लॉ अँड ऑर्डर? अरे खंय पावल्या? वेर आर वी? गोवा इज जस्ट बिकम द आय कॅन से रेप कॅपिटल. We would hear about other states, but today I can say Goa has become a rape capital and tourists are just going away because of हे कांड. आता तुम्ही पळयलां आसतलें पयर कितें जालें तें. म्हयन्याक कितले तरी रेप आसा, कितले तरी मॉलेस्टेशन आसा. बट दॅट डे माय हार्ट टोर, सिरियसली हार्ट टोर, बिकॉज अ गर्ल हू वॉज डिसेबल्ड म्हळ्यार कितें, तकलेन सारकें अनसावंड, तकलेन तें बाबडे बरें ना, तेका कोण तरी चल्यान लिफ्ट दिता म्हणलें विथ मालाफायड इंटेंशन. ताजें मायंड सारकें नाशिल्लें. आनी कोण तो 18-20 वर्साचो भुरगो, 18 टेंडर एज, वेन वी टू सीट इन हायर सेकंडरी एंड स्टडी. हाजी तकली पळय खंय पावल्ली आसा ती. वो ताका घेवन खंय वता, बायकार वता, वास्को सायडीन वता, कांसावली सायडीन वता, फ्रेंडाक फोन मारता. ते फ्रेंडी बिलो 20 years old. फ्रेंड सगळे एकठांय जाता खंय आनी दे आर गोईंग टू सम बॅलोने घेवन येता खंय 4 फ्रेंडां आनी ते गोईंग टू कांसावली आनी ते फ्लॅटान खंय ताका घेवन रेप करतात. आतां खंय पावल्या भुरगे ते अनसावंड मायंड. सो हाजेर कितें सिद्ध करूंक सोदता? ही अशीच केस 3 म्हयने कितें 4 म्हयने पयले नावेली जाल्ली. एक दादल्यान अशेंच केल्लें. एक तकलेन सारकें नासलें भुरगें खंयचे तरी सारजोरा वेली सायडीचे, ताकाय घेतिल्लें, व्हेल्लें, आखे रात रेप केल्लें. तकलेन सारकें ना म्हणून सकाळीं काडून खंय तरी हांगा मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर सोडिल्लें. म्हळ्यार त्या मनशाक भितर घातलो, बेल मेळूं ना आनी तो अरेस्ट अशें म्हूण फियर इन्स्टील जावना कोणाच्या मनान. कित्याक जावना? कित्याक प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेना जाल्यार प्रमोद सावंत सरकार कितें चलना तुज्या सरकारान? दे शूड बी समथींग कॉल्ड प्रिव्हेंटीव मेजर्स. अरे सेक्स एज्युकेशन खंय गेलें तुजें? आतां हे 18-19 वर्साचे भुरगे म्हणल्यार हे एक तरी स्कुलांतले भायर ओर हायर सेकंडरी कॉलेजींतले भायर सरिल्ले आसा. झिरो टॉलरन्स म्हणटालो मरे पर्रीकर. झिरो टॉलरन्साचो मनीस पर्रीकर आशिल्लो. ताजेर तूं म्हणटालो मरे प्रमोद सावंत, आय वील फॉलो हीज फुटस्टेप्स. वॉट हॅज हॅपन टू हीज फुटस्टेप्स? आय थिंक टुडे पर्रीकर देखून ही वॉज ऑल्सो होम मिनिस्टर एंड ही वॉज अ नो नॉनसेन्स होम मिनिस्टर. खरें तें खरें उलोवपाक जाय. I appreciate him for that. He was a no-nonsense chief minister. I mean to say, especially the home minister. He never took this shit. He never. तूं कितें रे तूं पळयता आयज पर्रीकराचो दिसता म्हाका. इवन पर्रीकराचो सोल मस्ट बी नॉट रेस्टिंग इन पीस. पर्रीकर रडटा आसतलो, ताचो आत्मो रडटा आसतलो, कितें चल्लां काय म्हूण, आपूण कोणाक केल्लें काय म्हूण, प्रमोद सावंत वॉट आय वॉज एक्सपेक्टींग फ्रॉम यू काय म्हणून. आनी दॅट इज फायन. आतां वायट दिसता म्हणल्यार हे भुरग्यां खातीर कितें करपाक लागल्या. आयज पुलीस म्हणटा ते सगळे मुखार आसपाक जाय. बस स्टँड और स्कुलाचे भायर, कॉलेजीचे भायर, हायर सेकंडरीचे भायर. दीस इज द वर्क ऑफ द पुलीस. मीन्स सेफ्टी इज नॉट देअर फॉर वुमन, सेफ्टी इज नॉट देअर फॉर गर्ल चाइल्ड, सेफ्टी इज नॉट देअर फॉर डिसेबल्ड. हे केन्ना आयकिल्लें तुमी? तकलेन बरें ना भुरगे और लुंगे पुंगे आसा और बॉडीन हें आसा, नॉट अप अनसावंड फिजिकल डिसेबिलिटी आशिल्ले भुरग्यां कडेन असलें केन्ना आयकिल्लें? हे आयकपाक म्हळ्यार ते आवय बापायक न्ही कितलो त्रास जाता ते खबर आसा, पण आमकां आयकपाकूच कितें वायट दिसता. दे देमसेल्स आर नॉट इन देअर सेन्सीस. दे कॅनॉट मूव आनी तांचेर अत्याचार जाता. आनी स्ट्रिक्ट कायदो दवरा मरे. म्हाका दिसता स्ट्रिक्ट कायदो ना. जे कायदो आसा तो फक्त बुकार आसा आनी हे फक्त जेलींत ते पळय हांगा फक्त पुलीस स्टेशनांत आसा. तांकां हाडटात, घालतात, मागीर कोण बेल मेळटा, बेल मेळ्ळें कायदोच आसा, बेल दितात. बट आय एम सेइंग हियर यू ऑल हॅव गॉट ऑल द एविडन्स दॅट दीस धाकले चली जे आसा मायनर तकलेन सारकें नाशिल्ले ताका कशें ताणें फुलोवन बायकार व्हेलें आनी बलेनो घेवन चली आयले आनी ताका गँग रेप केली पळय अनसावंड मायनाच्या भुरग्याक. हांकां म्हणटा ते तेन्नाच हांव म्हणटा फास्ट ट्रॅक कोर्टांत करात मरे केसीस आनी घाला मरे तांकां. लायफ इम्प्रिझनमेंट इज नॉट अ थिंग फॉर देम. आय फील डेथ पेनल्टी शूड बी गिवन टू दीस 5 boys. आय एम ऑनेस्टली टेलिंग इट. ह्या 5 भुरग्यांक न्ही जात पात धर्म लागना. दे आर बुचर्स and there should be a strict example set by the Goa government and that is Pramod Sawant. I am saying पळय तुजे स्ट्रिक्ट कर तुजे कायद्याचे जे आसा पळय कोर्ट्स फास्ट ट्रॅक करपाक लाय आनी हांकां जाता तितले बेगीन फाशी दिवपाक जाय. आनी बस म्हणटा ते आमी डिसेबल्डाचे उलयता. वायट दिसता की पयर पर्पल फेस्ट जाले. पर्पल फेस्ट म्हणटालो तूं. आनी जे म्हाका दिसता एसटीचे भुरगे आशिल्ले 2 जाणां आय थिंक दे वर ब्लायंड ती मापडी आनी ते आपले स्टॉल घातिल्लो आनी स्टॉलाचे भाडे कितले आशिल्ले 8,000 खंय.
अरे तांकां तितले स्टॉलाचेर पयशे येवना म्हणून तेणी म्हाका दिसता इफ आय एम नॉट मिस्टेकन गोविंद गावडे कडेन तेणी मागलें की आमचे वेव ऑफ कर म्हणून आमचे कडेन 8,000 भरपाक जायना बट इट्स सो सॅडनिंग दॅट दे वर नॉट गिवन दॅट चान्स ब्लायंड टू यूथ हू वर पुट आपूण कितें म्हणटात ना निर्भर कितें म्हणटा लोकोत्सव. हां तो आत्मनिर्भर. कितें म्हणटा आत्मनिर्भर हे कसले आत्मनिर्भर रे ते ब्लायंड भुरग्यांक बाबड्यांक 8,000 भरपाक पडले तुम्ही तांकां आनी डिमॉरलायज करता मरे आनी ते राव इतले करून देखून तांकां काडीच नाशिल्लें जाल्यार सरकार खंय पावला आतां खंय टुर्नामेंटाक 2 तारखेर खंय व्हील चॅराचेर आमचे भुरगे वचपा आसा डिसेबल्ड भुरगे व्हील चॅराचेर खंय इंडोर कितें तरी वचपा आसा क्रिकेट कितें तरी टोर्नामेंट आसा तांकां कितें तांची टिकेट तांकां घालपाक पडटा खंय आनी उरलां कितें रे सरकाराचें आनी CM पळय देखून ते बांदेकर म्हणटा ते 30 वर्साचो भुरगो आमचो ना जालो झगडी जाली ताचो जीव गेलो क्रायम्स आर इन्क्रिजींग पॉट बिचाचेर रेप जाता एक्सिडेंट जाता इफ आय एम नॉट मिस्टेकन द सेम डे ते चलेचे मायनराचे जेन्ना अनसाउंड चेडवाक रेप जालो पळय गँग रेप सेम डे इट सिम्स इन म्हापसा इफ आय एम नॉट मिस्टेकन बसीत खंय एक मायनर चलयेक मोलेस्ट केले ओपनली मोलेस्ट केले हे चल्यान मागीर अलार्म जालो तो बॉड केलो सगळें केलें हांव कितें म्हणटा हांगा धर मरे म्हळ्यार क्रायम रेट्स न्हू आयज गोंयांत तशें जाल्ले आसा कुछ भी करो चलेगा कुछ भी करो खाओ पियो कुछ भी करो मजा कुछ भी चलेगा म्हळ्यार गोंयकाराय सेफ नात आमकां म्हाका दिसता आयज खंयच्या आवय भुरग्याक आयज खंय धाडपाक भितरली आतां त्या बांदेकरां जाला भुरगीं वतात न्ही फ्रेंड्स म्हणून खंय बसपाक वता दे गो फॉर डिनर्स दे गो आतां खंयच्या आवय आनी खंयचे पेरंट्स धाडटली फूल फ्री हँडान एक टायम गोंयकार आमी गोंयांत कितें आशिल्ले रे आमी दारां जल्लां ओपन धरून राती 3-4 मरे गरमी जाता म्हणून ओपनली आमचे पेरंट्स आमकां घेवन न्हिदताले मरे पण जल्ल्यांतल्यान येनासलो दारांतल्यान येनासलो आतां तुजे क्रायम्स इन्क्रीज जायत आसा नॉट ओन्ली रॉबरी डकॉयटी आनी पुलिसांक न्ही तूं वॉट एक्झाम्पल यू आर सेटिंग प्रमोद सावंत तूं पुलिसाक न्ही जाता तेन्ना लोकांच्या दारांत धाडटा खंयच्या रातच्या टायमार देखून तूं लोकांच्या दारांत धाडटा तांकां वच ताका एरेस्ट करून हाड घाल ताचेर फॉल्स केस घाल ताचेर कंप्लेन ते तुज्यान जाता तुजी पुलीस कॅन गो टू 20 किलोमिटर्स 40 किलोमिटर्स बट असले जाता तेन्ना पुलीस हे आसता रे आय एक्सपेक्ट पुलीस एंड आय डिमांड टू पुट पुलीस इन ऑर्डर तूं तुजें खातें आसा पळय पुलिसाचें जें होम मिनिस्ट्री आसा ताका पुलिसांक न्ही कामार लाय मरे हे कितें इन्क्रीज जावपाले खंय मेळटा थंय मॉलेस्टेशन खंय व्हरता गँग रेप उरला रे शिस्त उरल्या गोंयांत आयज क्रायम्स अशे जावपाले जशे जाणो कोंबड्याक न्ही मारता पळय चाका तशे क्रायम्स इन्क्रीज जायत आसा प्रमोद सावंताच्या नाका सकल क्रायम्स इन्क्रीज म्हळ्यार रेप मॉलेस्टेशन चाका जायत आसा आनी तो पळयत आसा आय थिंक प्रमोद सावंत इफ यू कॅनॉट टू सीज प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेना सेक्स एज्युकेशन स्कुलाक दिना पुलिसाक न्ही तूं यू टेल देम टू टायटन देयर बकल्स यू नो देयर बेल्ट्स यू टेल देम अदरवायज आय फील दॅट एज अ होम मिनिस्टर यू आर फेल्ड जायना जाल्यार काडून दी रे म्हाका खातें दी हांव एक दीस दाखयता होम मिनिस्ट्री म्हज्या हातीन दी एक दीस हांव तुका दाखयता होम मिनिस्ट्री कशें चलोवपाक जाय ती बायल जावन हांव तुका दाखयता मायग्रंट इन्फ्लक्स चड जाला म्हणून अशें पळोवपाक मेळटा ह्या दिसांनी बरें मायग्रंट इन्फ्लक्स चड जाला तें सगळें बरें आसा मायग्रंट इन्फ्लक्स चड जाला चल हांव मानता पूण म्हाका सांग मायग्रंट इन्फ्लक्स जाता पुलीस कितें करतात रे पुलिसांची ड्युटी कितें रे वेर इज द पुलीस कोणी दादागिरी करता आमी खंयच्या स्टेटीन गेले आनी त्या स्टेटीन आमी दादागिरी केली वो खंयच्या बायलेचेर हात घातलो चलयेचेर हात घातलो तांचो सरकार आनी तांचो पुलीस आमकां उगी रावतले आमचे कित्याक वीक आसा रे आमचे कित्याक वीक आसा वेर वी आर लॅकिंग वॉट आय एम ट्रायंग टू आस्क यू दॅट वाय देर आर नो प्रिव्हेंटीव मेजर्स वाय देर इज नो सारकी सजा कित्याक ना ही सजा ना म्हणून भिरांत ना म्हणून देर इज नो फियर इन्स्टिल्ड इन द माइंड्स ऑफ द रेपिस्ट ऑर द मॉलेस्टर्स ऑर दीस यूथ हुएवर सन्स आणि पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स आसपाक शिरी पडना ते 5 जाणांनी जे रेप केला गँग रेप केला ते धाकल्या भुरग्याचे तेजी सुद्देर तकली सारकी ना फिजिकली ते सावंड ना सावंड आसा पळय ताका म्हणटा ते पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स आसपाक शिरी पडना तो कोणाचोय भुरगो आसूं हांवूय एक भुरग्याचे आवय म्हाका एक 22 वर्साचो चलो आसा म्हाका 18 वर्साची चली आसा बट आय एम टेलिंग आय एम मेकिंग अ व्हेरी स्ट्रॉंग स्टेटमेंट हुएवर किड इट इज एका म्हणटा तो उपाय ना हेंचेर म्हणटा ते दया माया करप ना बिकॉज इफ यू आर टेक एक्शन ऑन सच बॉयज अदर बॉयज वील लर्न अदरवायज कितें जाल्लें आसा भुरग्यांक नाही जाता ते रेप केलें मरे तो सुटलो ताच्या बापायन बेल घेतली आतां फक्त केस रे कांय ना सो ते मागीर रिपीट शो जाता रिपीट शो स्टॉप करपा खातीर हांव म्हणटा खंय तरी स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंट करपाक जाय कायदो 2 दीस येतले प्रोटेस्ट करतात हाय म्हणटात वतात ते आमकां नाका ते आमी करून पळयले सगळे कोणा चलयेचेर अत्याचार जालो कोणाचेर बलात्कार जालो 2 दीस कोण दोतोराचेर रेप जाली गँग रेप जाली कितें जालें कांय जायना हैदराबादान जी केस जाल्या तशी ती जावपाक जाय दॅट इज वॉट आय एम सेइंग नो केस जायत जातल्यो आनी प्रोटेस्ट करीत जातले इट इज नॉट अबाउट प्रोटेस्ट इट इज अबाउट इम्प्लिमेंटींग स्ट्रिक्ट लॉज दॅट इज वॉट आय एम टेलिंग द होम मिनिस्टर प्रमोद सावंत 2 दीस सोडून कांय जावपा ना आनी वायट दिसता खंय गेल्यो बीजेपीच्यो पयला
बैला मोर्चा खंय आसा बीजेपीचो तेन्ना जाल्ले तेन्ना तुमचे डायवर्ट करपाक तुमी हांगा आयल्ले मुगो सगळे साडयो लिपस्टीक बीन लावून हां आझाद मैदानार आयल्ले मुगो तुमी आयज तुमच्या गोंयांतच एक दाखले भुरग्याचेर जाता पांच चले रेप करतात गँग रेप करतात पण ते कसले भुरगे नॉर्मल देखून न्ही अनसावंड तकलेन सारके नाशिल्ले भुरग्याक आतां तुमचो मोर्चा खंय गेलो बीजेपीचे युवा सेल खंय आसा आतां खंय गेले रे तुमी हांव म्हणटा ते बायलांनी वचपाक जाय आनी प्रमोद सावंताक सांगपाक जाय सरकार तुमचोच होम मिनिस्टर तुमचोच CM तुमचोच आनी तुमच्याच हितूंत आसा म्हाका आय एम नॉट सेंग नो दिव्या राणेकूय सांगपाक सोदता आमची बाय जेनिफराक सांगता गेलेल्या लोकांक सांगता CMाक सांगात दॅट गर्ल्स आर नॉट सेफ इन गोवा म्हणून एंड देर शूड बी सम प्रिव्हेंटीव मेजर्स एंड स्ट्रिक्ट लॉज शूड बी इम्प्लिमेंटेड म्हणून SP सुनीता सावंताक ट्रान्सफर केलो कित्याक केलो अशें दिसता ते सुनीता बायक ट्रान्सफर केलो ना ते म्हाका आनी आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन इट बट एज अ वुमन आय फील दॅट सी दीस इज वॉट सरकाराचे तांकां पुलीस ऑफिसर्सांकूय कळपाक जाय पुलीस ऑफिसर्स ऑल्सो नो दॅट यू ऑल कॅन बी यू नो रिमूव लायक अ पॉन एंड जस्ट स्टोन लायक दॅट यू ऑल शूड नो दॅट्स वाय जेन्ना तुमी ते खुर्चेर आसता पळय ती वर्दी घालता पळय तेन्ना सारकें कितें आसा तें करपाक जाय इम्प्लिमेंट सारकें करपाक जाय रॉंग आसा तें रॉंग डोंट बी पपेट्स वेन यू बिकम पपेट्स नो यू ऑल बीन अशें किमसाक काडून उडयता पळय तशें उडयतात सो हांव सदांच म्हणटा पुलीस ऑफिसांक वेन यू ऑल आर गिवन दॅट पोजिशन वेन यू आर वेरिंग दॅट वर्दी बी प्राऊड ऑफ दॅट वर्दी डोंट बी a yes man to any minister or MLA or any if you bow down then तुका सदांच bow down करपाक पडटा आनी एक टायम तूं कितें सांगपाक गेल्यार मागीर तुका काडून उडयतात म्हणून आय सिम्पथायज वीथ सुनीता बाय I wish her all the best in her career but it's sad that a lady officer of that rank of SP rank इतले आशिल्ले पळय तिका उडयला म्हणून इफ ओनली सुनीता बाय हॅड टू आमचे मातशें दया माया केल्ली तेन्ना सुभाष वेलिंगराक मातशें ते धरून हाड मुडिल्ली जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आयज गोंयचो साहेब देखून मातसो दया माया करता आशिल्लो आनी तिका अशें वायलन्साचेर ट्रान्सफर जावपाक पडपाचें न्ही